नमस्कार. पळया प्राइम खबरो. अडवाणीन भाजपाचे सगळे पोस्ट सोडले. नरेंद्र मोदीक प्रचार मुखेली केलो. व्यक्ती पक्षापरस स्वतःक चड महत्व दिवंक लागले म्हणून अडवाणीक पत्र. राजीनामो फाटी घेवचो म्हणून फुडाऱ्यांची धावपळ. चौगुलेत 11वेचे 250 भुरग्यांचे मेरिट लिस्ट ऑनलाइन जाहीर. एडमिशनां मंगळारा सावन, क्लासी फुडल्या सोमारा सावन. मात गोयच्या हेर हायर सेकंडरीनी 11वेच्यो क्लासी सुरू. पावसान गोंयांत धरलो नीट. सावड्ड्या काकोडेचो भुरगो काणकोणा भाटपाळे बुडलो. वास्को हायवेचेर मध्यराती कोसळ्ळे रबराचे झाड. आता मेरेन गोंयांत 10 इंचा वयर पावस. पळयात रिपोर्ट. विरोधकाची भूमिका शिकोवंक गोयचे काँग्रेस आमदारांक ट्युशनां. गोयचो प्रभारी सुधाकर रेड्डी म्हणटा मोदीची राहुल गांधी कडेन तुलना जावंक शकना. मोदी सामान्याच्या रुपात कॉर्पोरेट संस्थांचो मुख्यमंत्री. वास्को चलयेच्या बलात्काराची केस सरकारान दिली सीबीआय. दिल्ली खासा पुलीस आस्थापना खाला आदेश. पुलिसांच्या हाताक पुरावे लागले ना म्हणून दिली सीबीआय. वास्कोकारे करताले मागणी. आणि पाकिस्तान बांगलादेशातले विस्थापित हिंदूंक भारतीय नागरिकत्व दिवचे. केंद्रान गोहत्या बंदी कायदो करचो. गोशाळांक अनुदान दिवचे. काश्मीरात हिंदूक परत स्थायिक करचे. अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाची मागणी. खबर विस्तारान. लालकृष्ण अडवाणीन भाजपाचे सगळे पोस्ट सोडल्यात. नरेंद्र मोदीक प्रचार मुखेली केलो ताचो हो परिणाम. अडवाणीन एनडीएचे चेअरमॅन हे पद सोडल्यार भाजपाचे सगळे पोस्ट सोडल्यात. भाजपाचे फक्त मुळावे वांगडी पद दवरला. कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि वेंचणूक समिती वेल्यान अडवाणीन राजीनामो दिलो. पक्ष सध्या जे पद्धतीन चल्ला ताचेकडे आपूण जुळोवन घेवंक शकना. व्यक्ती पक्षापरस स्वताक चड म्हत्व दिवंक लागल्यात अशें अडवाणीन राजीनाम्याच्या चिटयेन म्हळां. राजीनामो फाटी घेवचो म्हणून आता पक्षात सगळे पावंड्यार यत्न चल्ल्यात. मात अडवाणी त्या मुडान ना. गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है. नरेंद्र मोदीक भाजपाचो लोकसभा वेंचणूक प्रचार मुखेली करून 24 वरां जावचे पयलीं भाजपान भूकंप जालो. मोदीचे प्रमोशन टीम अडवाणीक कोत्र गेल्ले. अडवाणी धरून जसवंत सिंग, यशवंत सिन्हा, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा ही मंडळी बरे ना म्हूण कारण सांगून गोयचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेक येवंक नाशिल्ले. अडवाणीन मारते घेवचे म्हूण पक्षाचे वेगवेगळे पावंड्यावेल्यान यत्न जाले. मात ते कोणाकूच जमले ना. हे सोमारा दनपारा स्पश्ट जाले. सुमार 2 अडवाणीच्या राजीनाम्याची खबर पातळी. अडवाणीन एनडीएचे चेअरमॅन हे एक पद सोडल्यार भाजपाचे सगळे पोस्ट सोडल्यात. भाजपाचे फक्त मुळावे वांगडी पद दवरला. भाजपाची कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि वेंचणूक समिती वेल्यान अडवाणीन राजीनामे दिले. पक्षाचो अध्यक्ष राजनाथ सिंगांक ताणें तशें पत्र धाडलां. अडवाणीन पत्रान म्हणलां ते अशें: हांवें आयुश्यभर जनसंघ आनी भाजपाची सेवा केल्या. ताचो म्हाका खूब गर्व आनी खोशी आसा. कांय दिसा सावन पक्ष जे भशेन चलता ते म्हाका पटना. पक्षाची दिशा सारकी ना. लोकांचे, देशाचे बरे जावचे म्हूण डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाळजी, नानाजी, वाजपेयीजीन सुरू केल्लो तो हो पक्ष न्हीच. आता भाजपाचे वांगडी पक्षापरस तांचे वैयक्तीक अजेंडाचोच चड विचार करतात. ताका लागून पक्षाचे 3 मुखेल समित्या वेल्यान राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि वेंचणूक समितींतल्यान हांव भायर सरता. हेच पत्राक म्हजो राजीनामो समजुचो. अडवाणी लॉबीन मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार करूंक दिलोच ना. प्रचार मुखेली करता आसतना सुद्धा अडवाणीन घेतिल्ली भूमिका कार्यकारिणीचे चडशे वांगड्यांक मानवल्ली नाशिल्ली. पक्षाचो अध्यक्ष राजनाथ सिंगान आयतारा ताळगांवां कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यान हे संकेत दिल्ले. राजनाथ सिंग म्हणटा लोकशायेन लोकप्रिय आसता तोच फुडारी आसूंक जाय. राजनाथ सिंगाची ही उतरां कोणाक लागतात.
लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। मुझे यह फैसला करने में रंश मात्र किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई है। मोदी म्हणटा व्यक्ती मोठ्या पदार असली म्हूण जायना, काळीजे मोठे आसचे पडटा। मोदीची ही उतरां जशी राजनाथ सिंगांक लागतात तशीच घडये अडवाणीकूय आसूये। वैसे बाहर के लोगों को इस घटना का मूल्य समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। सिर्फ पद होने पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, दिल होने पर करता है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे हे वक्तव्याचो अर्थ कितें लावपाचो? As the age goes, maturity improves. But as you go beyond a certain age, your ability to take decisions slowly declines. What do you think the age should be? No, I think anyone beyond 65 should review his own position and should not convert himself into a vegetable. सगळे ठरोवन आणि परिणामाची कल्पना दवरून जाला हे हाचे वेल्यान कळटा। अडवाणीन राजीनामो फाटी घेवचो म्हूण पक्षान सगळे पावण्यार दिल्ली सावन गल्ली मेरेन यत्न चल्ल्यात। मान्य अडवाणीजीन हे सगळे जाले गेले विसरून परत पक्षाची धुरा आपल्या हातान घेवची, आमकां सदांच मार्गदर्शन करीत रावचे। आणि आज देश सगळो देश अख्खो देश जे कितें हे केंद्राचे सरकार या काँग्रेस पासून जो सगळ्या देशाची जनता हें करूंक सोदता, ह्या असल्या कठीण प्रसंगी तांणी परत एकदा नेटान आमकां सगळ्यांक खंय तरी ताकद दिवपाक फुडें सरचें, राजीनामो फाटी घेवचो आनी परत कामाक लागचें। मात ते कोणाक जमतलेशें दिसना। टीम अडवाणीतले आनीक कांय वांगडी बंड करतले काय कितें अश्यो खबरो पातळ्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। चौगुलेत 11वीची ॲडमिशनां मंगळारा 11 तारखेसान सुरू जातली। 11वेच्यो क्लासी फुडल्या सोमारासान सुरू जातल्यो। 11वेचे मेरिट लिस्ट सोमारा सांजी ऑनलायन जाहीर जालें। कॉलेजीच्या वेबसायटीचेर 250 जाणांचे मेरिट लिस्ट जाहीर केलें। तातूंत सायन्सी खातीर 199 जाल्यार आर्ट्सा खातीर 51 भुरग्यांची नांवां आसात। इतले मजगती सोमारा सावन हेर हायर सेकंडरी मात 11वेच्यो क्लासी सुरू जाल्यो। सरकार आनी मडगांवकारां कडच्यान दबाव आयले उपरांत फाटले बिरेस्तारा चौगुले सोसायटीन 11वेची ॲडमिशनां ऑनलायन उक्ती केली। 350 वयर भुरग्यांनी सायन्स आनी आर्ट्स ॲडमिशना खातीर ऑनलायन अर्ज केल्ले। सायन्सीक 3 जाल्यार आर्ट्साक 1 डिविजन आसतले। सायन्सीक ॲडमिशनाची कट ऑफ पर्संटेज 80% दवरिल्ली। सोमारा सांजे 11वेचे ॲडमिशन अर्जाचे मेरिट लिस्ट ऑनलायन जाहीर जालें। लिस्टान 250 भुरग्यांची नांवां आसात। तातूंतले 199 जाण सायन्स आनी 51 आर्ट्सा खातीर। मंगळारा सावन ॲडमिशनां सुरू जातली। गोंयचे सगळे हाय सेकंडरीनी 11वेच्यो क्लासी सोमारा सावन सुरू जाल्यो। मात चौगुलेतले भुरग्यांची अजून ॲडमिशनां धड नाशिल्ल्यान भुरगे आनी पालकांकूय दुख लागल्या। Admission are not solved. Still, there are about 80 and odd students without admission. College already start झाली, म्हणजे भुरग्यांक ॲडमिशन जालां। 18-19 दिसाले पेरंट्स आनी स्टुडंट्स भोंवताय पिशा भाशेन like running around to take admission. Today we came to Choglet and Choglet are saying they will display the names in the evening at 5:30. As an education minister, but he has not even postponed college. मी सध्या तो रोजरीन बी ॲडमिशन करून दवरलेले आसा। 14 तारखेक सब्जेक्ट टू विड्रॉवल, 14 तारखेक ते सेकंड लिस्ट काडटले। पण तशेंच हो वीक असो कंप्लीट गेलोच असो जालो। मग तुम्ही वेटिंगार आसा? आमी रोजरीन वेटिंगार आसा, पण आता कितें आसा सगळे हाय पर्संटेजीचे सगळे ॲडमिशन घेवन मोकळे जाले। 18 तारखेक कितें कोर्टाचें डिसिजन जावपाचें आसूं, जाल्यार 18 तारखेक कोर्टाचें डिसिजन जालें आनी तें हाजे फेवरच जालें जाल्यार आमची तुगेलें हें कितें जबाबदारी कोण घेता? म्हणजे ऑफकोर्स गव्हर्मेंट हॅज टू टेक। गव्हर्मेंटान तुगेलें एश्युरन्सूय दिलां एज्युकेशन मिनिस्टर, पूण आमचे कडेन तुगेलें सद्या तुगेली फॉर्मां घेतिल्ली ताजेर कांय ना। तो म्हणजे रिकॉर्ड आसा आपल्या कडेन, फॉर्मां तरी घेवन दवरूंक जाय आशिल्लीं न्ही, तें बी घेनासतना दवरल्या। पण हाजे नंतर आतां जर हांगा मेळना जाल्यार आमकां आनी खंयच ॲडमिशन मेळना। रोजरीक मला विड्रॉवल केलें जाल्यारूच मेळटलें म्हणून 14 तारखेक। आतां सद्या आमी आतां 10 दीस जाले, 16 दीस जाले आतां भोंवतात, अजून ॲडमिशन मेळना। ॲडमिशन मेळिल्ल्यांचो फुडार हायकोर्टाच्या निकालाचेर निंबून आसतलो। चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाचे केशीचेर 18 तारखेर हायकोर्ट सुनावणी घेता। निकाल कॉलेजीचे फावराद लागल्यार हायर सेकंडरी बंद करपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशें कॉलेजीन नोटिशीन म्हणलां। जाल्यार चौगुलेचो प्रिन्सिपल म्हणटा अंदू ॲडमिशन घेतिल्ल्या भुरग्यांक वाऱ्यार सोडचे नात। खरें खोटें कितें तें 18 तारखेर सरकार आनी कॉलेज हायकोर्टान कितें भुमिका घेतात तेन्नाच कळटलें। रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर।
पावसान गोंयांत नेट धरला. पावसांतल्यो नित्याच्यो घडणुको सुरू जाल्यात. सावड्ड्या काकोडेचो एकलो भुरगो काणकोणा वजरे भाटपाळे बुडलो. वास्को NH 17 हायवेचेर मध्यान राती रबराचें मोठें झाड कोसळ्ळें. नाले आनी गटारांनी उदक तुंबून येरादारीक कटकटी सुरू जाल्यात. आतां मेरेन गोंयांत 10 इंचां वयर पावस पडला. पळयात रिपोर्ट. फाटले 4 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडटा. मान्सून सुरू जाता म्हटल्यार लोकांक नित्याच्यो कटकटी सुरू जाल्यात. बोडगेश्वराच्या देवळा कडेन म्हापशा कळंगूट रस्त्यावेलो नालो तुंबला. पावसांत हें सदांचेंच चित्र. PWDच्या पायपलायनीक लागून हो नालो ब्लॉक जाता. म्हापशेंचो नगराध्यक्ष सुधीर कानोळकारान पायपलायन काडून हो प्रस्न कायमचो सोडोवपाचें आश्वासन दिलां. पायपलायन ओल्ड आहा ती जी सांकवाच्या पोन्सून आहा ती काडपाक जाय. ती काडले जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. पण आतां परत वचून ताका रिक्वेस्ट करता कितें प्रॉब्लेम आहा तो पळयता आनी काडपाक जाय. आयतारा मध्यान राती वाडे वास्को राष्ट्रीय महामार्ग 17B चेर एका हॉटेला कडेन एक व्हड रब्बराचें झाड कोसळ्ळें. 2 वरां भितर झाड कुशीक काडून उजो पालोवपी दळान मार्ग मेकळो केलो. हे आमकां कॉल येयल्ले ते सकाळी 1:30 सुमार कॉल येयल्ले. सो इमिजिएटली आमी आमचें काटींग ऑपरेशन स्टार्ट केल्लें. पूण झाड व्हडलें आसलेलें आमकां खूब टायम लागलो. तुमी पयलां आसतलें आतांच आमचें तें सोंपलां काटींग करून. डिजास्टर मॅनेजमेंटाची हेल्पिंग हँड प्रेझेंटली तरी मेळोंक ना. पूण पयलीं आमी आमच्याच फायर ब्रिगेडीच्या लोकांनीच पयलें काटींग स्टार्ट केलें. सकाळीं मागीर आमकां रिक्वेस्ट केल्या उपरांत तेवूय बी आमी रिक्वेस्टेड वास्को MLA ताणें आमकां ताबडतोब थोडे लेबर दिवन धाडले. पूण नॉर्मली आमकां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट लेबर पळय मेळपाक जाय 1st ऑफ दीस मंथ अजून मेळोंक ना. मडगांव कदंब बस स्टँडा कडेनय रस्त्यार उदक तुंबता. 4 दिसांच्या पावसानूच हे हाल सुरू जाल्यात. फाटले कांय दिसांतले पावसान आतां मेरेन 10 इंचाचो पावंडो गाठला. इतले मजगती काकोडा सावड्डेचो एक तरणाटो वजरे भाटपाळे काणकोणा एका न्हंयेत बुडून पिड्ड्यार जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.